आपाचो मॅनिफेस्टो तयार जाता. मॅनिफेस्टो तयार करपाचें काम निमण्या पावड्यार आसा म्हूण आपाचो फुडारी आशुतोष गोंयच्या मिडिया कडेन उलयलो. लोकांक कसिनो नाका म्हूण खंय आपाचे सर्वेत दिसता. आप कसिनोत काम करतल्यांचे पुनर्वसनाक दुसरो पर्याय तयार करतले म्हूण आशुतोष उलयलो. अकार्यक्षम रक्षा मंत्री म्हूण आपान पर्रीकाराचेर बरीच टिका केल्या. Yes, we can say that we are in the process of finalizing our manifesto, and the kind of response we have got during the Goa dialogues. There is overwhelming support that casinos should be stopped. And we have conducted a survey also. Even the survey also reflects that the people of Goa are fed up. It's giving a bad name, and the casino has to be stopped. Is in the process of finalizing its document, but one thing I can assure you, not a single employee will suffer. There will be proper rehabilitation plan for them. Not one family, not one individual working in these casinos, because they are looking for an employment. They themselves are the victims because there is no job. So that is why they have no other option than to work over there. I don't know what kind of a man he is. He is saying that on OROP, 95% has been implemented. I just want to ask two questions. If it is so, he's a defense minister of the country, and that is why it becomes very, very important for all of us to understand. If OROP has been implemented, that why Ramkishan Grewal has committed suicide. But if we have a defense minister like him, who is in a habit of lying all the time, who is in a habit of hoodwinking people, who is so brazen about his lies, the question today is country safe with a defense minister like him? When Pathankot was happening, he was not in Delhi. When Uri was happening, he was not in Delhi. When the ordnance factory was burnt, he was not in Delhi. And on all three times, he was nudged by the Prime Minister that you rush. It was a people's pressure that he had to go to and visit all these places. His contribution is drugs, gambling, and prostitution. These are the three most important contribution of the BJP and Mr. Manohar Parrikar to the state of Goa. So आप परत सांगता बाब रक्षा मंत्री की तुम्ही इलेक्शना जिखपाक मतां घेवपाक लोकांक खोटी आश्वासनां करतात पण ताच्या वयल्यान एक तो चोरी ऊपर से सोना सीना चोरी म्हणटा तशें करूं नाकात गोंयकारांनो. गोंयकारां कडेन तुमकां गोंयचे लोक धडो शिकयतले फुडल्या इलेक्शनाक. मडगांवच्या SGPDAचे होलसेल फिश मार्केटांत होलसेल आनी रिटेल नुस्तेकारांचो प्रस्न अजून जाग्यार पडना. मार्केटांत किरकोळ नुस्तें विकूंक दिवप ना म्हूण SGPDAन थारायलां. मात SGPDAक थाराव चालीक लावंक जमना. होलसेल आनी रिटेल नुस्तेकारांचो वाद आसा तस्सो आसा. SGPDAच्या होलसेल फिश मार्केटांत किरकोळ नुस्तें विकूंक बसतात. होलसेल आनी रिटेल नुस्तेकारांची नित्याची केस्तांवां. कटकट नाका म्हूण निमणें थंय किरकोळ नुस्तें विकपाक दिवचे नात म्हूण SGPDAन थारायिल्लें. मात सगळे कागदार चेअरमॅनाक विचारले फावटी तो जाग्यार पडटलेच म्हूण उलोवन दाखयता. थोड्या दिसांनी एंड ऑफ दिस मंथ और इन द फर्स्ट वीक ऑफ नोव्हेंबर आमचो होलसेल मार्केट आमी थाऱ्यार घालता. आमी गेट घातला. थिंगाय रिटेल जातले, हिंगाय रिटेल जातले. वयल्यान आमी थिंगा रिटेल बंद करता आनी थिंगा झाडां लायला, थिंगा बरें सुंदर केला, गेट घायला. आमी हॉट मिक्सिंग जाले म्हणटच हो म्हयनो काबार जाता म्हणल्यार आमी हॉट मिक्सिंग बीन घालून आनी हे सगळे थिंगा व्यवस्थीत सगळी थिंगा सगळे फॅसिलिटीज लोकांक तयार करून ते होलसेल मार्केटान नो म्हणल्यार थिंगा होलसेल बिलकुल बंद आसतले. सगळ्यांक बाजारान हिंगा येवचे पडटले आनी हो डिमांड हिंगाच आसा. आतां तुवें पयलें आसतलें लोक वयर बसता ते म्हणटा जे पर्यंत तें बंद करना आमी सगळोच बसतले. लोकांक चलपाक सुद्दां मेळना. होलसेल मार्केटान फक्त होलसेल आसपा जाय. आतां सकाळ म्हणे थोडे लोक पणजेसून येता, थोडे वास्कोसून येता नुस्तें व्हरपाक आनी तांकां दिसता थिंगा सोय मेळटा. दे आर फ्री इफ दे कम 2:30, 4:30, 5:30 टू डू दॅट. बट रिटेल मागीर ते उपरांत 8:30, 9 उपरांत घेवप बरोबर न्ही. आमी ते लोक ऑटोमॅटीक हे मार्केटान येतले आनी दुसरे कडेन तेंची एक सोय जावपाची आसा आनी ते भाशेन लोक सकल बसता ते वयर बसतले हे मार्केटान.
ह्या मार्केटात खंय होलसेल आणि रिटेल नुस्तेकारांकूय जागे दिता म्हणून सांगिल्लें. चांगले असोसिएशन घेऊन हाडलेले की होलसेल मार्केट एक आसतलो आणि रिटेल मार्केट एक आसतलो. आमी म्हणटा कितें तूं रिटेलर होलसेलर तो रिटेल विकूंक जाल्यार आमकां बिजनस जायना न्हू. ते लोक 12 गारोयता आनी आमी रातचे 9-10 गारोयताय. कसलो फायदो हाडून रिटेल मार्केट दवरून म्हणून आमगे प्रॉब्लेम जाता. नुस्तें आमगे तशें उरता दिसभर आनी ते लोक नुस्तें इकून 12-1 गारोयताय कितें. म्हणून आमी कितें म्हणटा तांकां तुमी होलसेल बंद कराय मार्केट एटलिस्ट टायम दवराय बंद कराय आनी त्या लोकांक देखून तुमी येवदान हाडून दित जाल्यार येवदान घालाय. हाडल्यार लुगार आहा थिंगा त्या लुगाराचेर भटकारांगेले जागे आहात थिंगा. थोडे कासालकारांगे जागे आहाय कोणागे जागे आहाय. त्या जाग्यांचे लोक जाग्यार बसतात ते लोक तिनी विकताय मार्केटात तेंक काडून त्या जाग्यांचे घालाय. पुडंटा खातीर सावय डायस. घेऊ एक ब्रेक.